आमचे म्हणणे इतले आसा, तुम्ही जो आराखडो तयार केलो पळय तेन्ना कितें आसता, आमी सगळी सविस्तर तेंचे कडेन मागले पयले, रिपोर्ट दिल्ली आसा तेणी जेन्ना एक्विशन करता पळय त्या टायमार तेंचे कडेन आमी प्लॅन मागलो, जो प्लॅन दिवपाचो आसता पळय तो प्लॅन आमचे कडेन आसा। आता ते उलयता पळय तो वेगळोच प्लॅन उलयता ते, आता प्लॅनार खंयचे उलोवचे पडले? एक्विशनाक जो प्लॅन तेणी दिला पळय तो प्लॅन खरो न्हू, तो खंय आसा, तो कसो वता, तो असो वयता पळय, हो तेजो पॉयंट। खंयचो हे चक्र दिसता पळय, देवूळ आमचे वचत ना सर, तो आता कसो लोकांक पिसो करता पळय, तो म्हणटा कितें देवळां तुमची वचना, देवळां कशी दाखयता, जी देवळां आसा पळय आमची ती फाटी आसा देवूळ, आता हे फुडले स्ट्रक्चर आहा ते उलयना तो। ओके, तळ्यांतल्यान वयता पळय ते म्हणटा तो काय न्हू, पण आमकां महत्व खबर आहा तेका, तो फक्त कितें तेका महत्व देवळाचें म्हणटा तो। आनी आयज गाभारो आसा पळय आमचो, तो कितें सांगता, आमचो गाभारो वचना, आमी म्हणटा देवळां। गाभारो आनी देवळां हितून फरक आसा। आमची तुळस आसा, तुळस वचना म्हणटा, तुमी विचार करा सर, खंयच्यान वाचोवंक शकतलो कोण 60 मिटराचेर? आमी तेका चॅलेंज करतात, तेणे तेजे इंजिनियर घेवन येवचे। आमी येता आसतना न्हू चुनो घेवन येता, तो आमकां गांवठी म्हणटा न्हू, तो आमी चुनो घेवन येता आनी तेणे येवचो, तेणे पॉयंट लावचो तो ते सायडीन खंय आहा तो, त्या पॉयंटाकसून 60 मिटर हांगा आमी चुनो घालता। मागीर गांवठी पद्दतीन करुया, मागीर लोकांक कळना न्हू बाबा 60 मिटर खंय येता ते। आमकांय खबर आहा आमचो गाभारो जो आसा पळय तो बरो फाटल्यान आसा, तेका कोण हात लावंक शकना आनी तेका कापस्तादूय ना कोणाक हात लावपाची, आनी ते राखपाक आमी समर्थ आहा गांवचे। फक्त लोकांक पिशे करता काय, पूण लोकांक मागीर कळटले जेन्ना स्थळान देंवतले पळय ते, आमी म्हणटाले देवूळ उडयना तुमचें, कित्याक तेणी ऑलरेडी एक्विशनाक ही जागा आमची घातल्या आनी कालो जाता आसतना हीच जागा आमकां पावना पयलींच।